नमस्कार. कथेचे नाव अग्निदिव्य. कथाकार पुंडलिक नाईक. कथा सादर करता देविता खुळे. अग्निदिव्य. सुर्या उदेता तेच दोंगुल्लेच्या आडसून तो वयर आयलो. सगळ्यान पयलीं ताका जाणटेल्या व्यंगटून पळयलो आनी ताका दिसलें आनीक एक सुर्यास वयर सरता. व्यंगटून हे वटेन ते वटेन पळयत साद घाल्ले भशेन एक आवाज केलो. वाड्यावयल्या भोवतेक सगळ्या घरांच्या कवंड्यार तो सादलो. वैशाखांतली दनपार रमा रमा करून रखरखताली. भोंवतणचीं झाडां पेडां आपलें पाचवेपण वतान धगळचें ना अशें जतनायेन उबी राविल्लीं. मुळांतलो पान पत्रो कायलीत तळिल्ल्या पापडावरी कुरकुरीत जावन कवळिल्लो. सबंद वाड्यावयलीं 10 कोलवाचीं घरां वतान सुकतल्या शेणाच्या काळ्या थाप्या भशेन दिसतालीं. दोंगुल्ली देंवून तो सकयल वाड्यार आयलो तेन्ना व्यंगटून ताका सामको लागींच्यान नियाळ्ळो. आख्ख्या वाड्यार तो एकलोच मनीस गोरो. खऱ्यांनीच ताका गोरेपण फावो आसलें अशें व्यंगटूक दिसलें. तरणी ताटी मूर्त, सादारण उंचाय, उक्ते पांय, पांयाचेर धुल्लाचो लेपोड, सोनयाळें पितांबर कमराक सामकें आवळून. फाटल्यान कचाटून कासाटो, वयलें आंग उक्तें, माथ्यावयले काळशे केंस धुल्लान मातकट कपलाचेर गंधाचे व्हडले उबे नाम. आंगभर घामाच्यो पावळ्यो. गोरो आंगलोट वतान तामसो केल्लो. उज्यांतल्या पेट्ट्या इंगळ्यावरी तो रसरसतालो. वताच्यो बडयो एकामेकांत गुंतून केल्ले तरंग ताणें उजव्या हातांत धरून उजव्या खांदार धरिल्ले. पोतावयले केसरी गोंडे ताच्या पावला कणकणी हालताले. आमचो अग्निभक्त आयलो. व्यंगटून ताका पांयां पडत म्हणलें. व्यंगटूदाद जाणटेल्या भुरग्यांच्या पांयां पडनात. व्यंगटूच्या माथ्याक हात लायत ताणें म्हणलें. खूब वेळान तो उलयलो. ताचो आवाज सुको आनी खरखरीत जाल्लो. भुजावयले तरंग ताणें झाडां मुळांत उबे केले. तूं भुरगो उरला? अग्निभक्त म्हणल्यार आमचे खातीर देवाचोच अवतार. आतां आमचे वाडयेक भंय ना. तुज्या रुपान अग्निदेवाची सासाय उरतली आमच्या भुरग्या बाळांचेर. देवीची जात्रा कशी जाली? ताणें जात्रेची खबर सांगची म्हूण व्यंगटून थंयच झाडां मुळांत सावळी पळोवन थपकल मारली. व्यंगटूचो येदोळचो साद आयकून वाड्यार आशिल्ले नाशिल्ले सगळे झाडां मुळांत एकठांय जाले. पांयावयल्यान जोर गेल्लो थोटो पेंग पेंगत लागीं आयलो. सदांच पिडेस्त आसपी किडयाळो बाळो तोळ कसो उडत उडत आयलो आनी येवचे येवन खोंकपाक लागलो. 4-5 जाण 10-12 वर्सां पिरायेचे भुरगे सुण्याचे पेटे कशे दुडदुडत आयले आनी निमाणे कडेन कस्तूर मावशी रान्नीत फूंक मारून खोपटांतल्यान भायर सरली. ताणें सगळ्यांचेर नदर भोंवडायली. आपणाल्या येवकाराक इतलेच लोक अशें येवजून खिणभर ताचें तोंड बावलें, पूण सगळ्यांच्या तोंडा वयली उत्सुकताय पळोवन तो उमेदीन भरलो. दनपारचो ओगोत. सकाळीं काम धंद्यांक भायर सरिल्ले वाडयेंतले कामदार सांजवेळा घरा परतुपाचे आसले. कोण शेताच्या वावराक गेल्ले. दादले आनी बायलो भोवतेक सगळींच पोटा फाटल्यान गेल्लीं. वाड्यार उरिल्ले तातूंत जाणटेले, भुरगीं, दुयेंत आनी अपंगूळ हांचोच आस्पाव आसलो. आमच्या अग्निभक्तान कितें हाडलां आमकां? जाणटेले कस्तूर मावशेन ताच्या हाता पांयार लकतूबायेन हात भोंवडायत म्हणलें. सावळी वाडची तशी ताची उमेद अदीक वाडली. अग्निभक्त म्हूण सगळेच ताका पाचारताले. ताका दिसलें आपूण खरेंच अग्निभक्त. आपणाक आनी दुसरें नांवच ना. कागदान गूठ लावन हाडिल्लो अग्निदेवाचे जात्रेचो प्रसाद ताणें सगळ्यांच्या हातार दवरलो.
सगळ्यांनी तो मोठ्यान भक्तिभावान आनी गोडयेन मुखाक लायलो. कस्तूर मावशे, तुजो नातू खंय? कस्तूर मावशेच्या हातांत ताणें सुपुल्लेच खेळणे दिले. तिगेल्या अपुरबायेच्या नातवा खातीर ताणें तें हाडिल्लें. कस्तूर मावशेक ताची खूब लकतुपाय दिसली. पोर बरो खेळटालो. खेळणी बी घेवपाक तुका बरो वगत मेळ्ळो मरे. खेळणें भुंयेर दवरीत कस्तूर मावशेन म्हणलें. भुंयेर दवरिना फुडें कितलोसोच वेळ तें खेळणें, ल्हानशी बावली थरथरत उरलें. नातू न्हिदला. आतांच तोळो लागला. ताका न्हिदोवन आतांच रान्नीर आदन दवरला. पूत सून दोगांय कामाक गेल्यात. आयज घरा नातू आनी हांव आनी हें खेळणें. आरे, पाड पडूं म्हजें, हांवूच भरभरत रावली. तुजी जात्रा कशी जाली? कस्तूर मावशेन थंयच थपकर मारली. भुरग्यांनो, मागीर याद कर आतां म्हाका. चुलीत उजो सारून येयला. जाणटेपणांत यादीक लागली चुट्टी. आं, सांग रे अग्निभक्ता, कशी जाली तुजी जात्रा? कस्तूर मावशे, जात्रा म्हजी न्हय, जात्रा श्री अग्निदेवाची. अग्निभक्तान नमळायेन सांगलें. थू मेक्काल. कस्तूर मावशेन दोनूय पोले फोडून घेतले. अग्निदेव म्हणल्यार जागृत दैवत. जात्रेच्या गजालींक तोंड फुटचें म्हूण जाणटेले व्यंगटून म्हणलें. आनी सगळ्या भुरग्यांनी तोंडाक उक्ती करून अग्निभक्ता कडेन नदरो लायल्यो. आख्ख्या वाड्यार तो एकलोच अग्निदेवाचो भक्त जाल्लो. वाड्या वयले लोकांचे हेर गांवांतले सोयरे धायरे कोण कोण अग्निदेवाचे भक्त आसले. पूण ह्या वाड्या वयलो भक्त होच जालो. खासा अग्निदेवान सपनांत येवन ताका जात्रेक येवन भक्त जावपाचें आपोवणें केलें. ताणें तें तितल्याच भक्तिभावान मानून घेतलें. कारण दर एकलो आपल्या आयुश्यांत अग्निदेव सपनांत येवपाची सपनांच पळयता. जात्रेच्या 2 दीस आदीं ताणें उपास केलो. न्हावन धुवन नितळ रावलो आनी जात्रे दिसा तरंग खांदार मारून जात्रेक गेलो. हाच्या आदीं ताणें जात्रा पळयल्ली. लोकां मदीं रावन आतां तो भक्त जावन त्या जात्रेचो एक म्हत्वाचो भाग जाल्लो. देवाचे भक्त शेंकड्यांनी, तांच्यात तो भरसल्लो. लोकांची सामकी लुटालूट. ताका पोरूची याद जाली. पोरू वर्सा तो होच चिरंगटीन चिड्डारतालो. आतां ताका सगळे लोक वाट करून दिताले. दनपार ते सांज मेरेन सगळे धर्मीक विधी जाले आनी राती कडेन मध्यानीर जात्रेचो मुखेल भाग सुरू जालो. देवळाच्या मुखावयल्या मळार होमखण पेटलें. सुक्या लांकडांचे भोरे एकार एक होमखणांत पडपाक लागले. दनपारचो वैशाख पेट्टा तशें होमखण पेटलें. सगळो वाठार लकलकून गेलो. देवूळ चकचकलें. गर्भकुडींतली सहस्त्र घोड्यांच्या रथांतली अग्निदेवाची मुर्ती उजो कशी रसरसली. आनी धोलार तोणी पडली. ताशार भडी वाजली. वाजोवप सुरू जालें ते होमखणांत लांकडाचे इंगळे जायसर चालू उरले. उज्याच्या धगान कडेक सरिल्ले लोक होमखणा भोंवतणी एकठांय जावपाक लागले. लोक कितलेशेच, सुमार ना इतले. सगळेच सगळ्यांक अनवळखी. तळयेर न्हावन अग्निभक्त वयर आयले. कपलाक गंधाची नामां काडून एका फाटोफाट एकलो जात्रेंतलो सगळ्यांत म्हत्वाचो आनी निमाणो भाग सुरू जालो. एका फाटोफाट एक आनी मागीर चोम्या चोम्यांनी अग्निभक्त होमखणांत देंवले आनी पेट्टे इंगळे माड्डीत देवळांत धांवले. परंपरे प्रमाण भटान दिल्ले देवाचे तीर्थ आनी प्रसाद घेवपाक. पळोवपी लोक स्वास थांबून धरून कितलोसोच वेळ रावले. भक्तांच्यो झुंडीच्यो झुंडी होमखणांतल्यान गेल्यो. जात्रा उलगली. ताणें जात्रेची वर्णनां सोंपयली आनी कपलाचो घाम पुसलो. ताचो ताळो सुकलो. तान लागली. कस्तूर मावशे, चुलीर आदन चडयला. याद आसा न्हू? थोटीन मावशेक याद केली. आसा आसा. अग्निभक्ता, तुका पियेवपाक उदक हाडटा आं पुता. कस्तूर मावशी उठली आनी वांकड्या भेणानच आपले खोपे वटेन गेली. वतना हातांत तें खेळणें घेवन गेली.
इंगळ्या वयल्यान चलतना अग्निभक्ताक कांयच जायना. पांयांक पी. एका पोरान अग्निभक्ताक विचारलें. ताणें जाप दिवचे आदींच जाणटेले व्यंगटून सांगलें, जायना कित्याक? जायत्या जाणांक भोगला, पांय हुलपतात, पूण खरेल्या अग्निभक्तांक तें इंगळें म्हणल्यार फुलांचें पायतण. ते सरशी अग्निभक्त प्रसन्न मुद्रेन हांसलो. सगळ्यांक ताचें अप्रूप दिसलें, कारण तो इंगळ्याचेर सहजतायेन चलून आयिल्लो आनी ताका कांयच जावंक नासलें. आतां तुका उज्या पासून कसलीच भिरांत ना? बाळ्यान प्रस्न केलो. देवाची सासाय आसल्यार कसली भिरांत? परती जाणटेले व्यंगटून जाप दिली आनी मुखार म्हणलें, आमकां अग्निदेव 50 मैल पयस, पूण अग्निभक्त पगलेक. आमकां देवाचो भक्तच अग्नी समान. व्यंगटून अग्निभक्ताक नमस्कार केलो आनी मागीर भुरग्यांनी खाकडत हात जोडून मानो भागयल्यो. दर एकल्याक दिसलें, आयुश्यांत केन्ना तरी अग्निदेव सपनांत येवचो आनी ताणें जात्रेक भक्त जावपाचें आमंत्रण दिवचें. खूबच तहान लागली तेन्ना तो उठलो. कस्तूर मावशेचे खोपी वटेन तांणी नदर मारली. ताची खोपीचेर नदर पडली त्याच वेळार कस्तूर मावशी खोपींतल्यान हुयेली मारीत भायर आयली. धांवा रे, पावा रे. झाडां मुळांतले सगळे वावटळीत खोलयो उडच्यो तशे उठले आनी खिणा भितर खोपी कडेन पावले. रान्नींतल्यान उज्यान घात केलो. कस्तूर मावशी हांगा थंय नाचताली. तिचे खोपटीक उजो पेटिल्लो. वतान करकरीत जाल्ल्या चुट्टाच्या कोलवान आनी मल्लांच्या कडव्यान भकाभका करून पेट घेतिल्लो. आरे घर जळो, म्हज्या नातवाक वाचयात, हांव म्हज्या पुता सुनेक कितें सांगूं? कस्तूर मावशी कपळ आदळटाली. सगळे एकामेकांच्या तोंडाक तका तका करून पळयताले. थोटी आपलो लिंगपी पांय सासपितालो. बाळ्याची खाक सुरू जाल्ली. जाणटेलो व्यंगटून कडकडटालो. भुरगीं भंयान तोंडां फुलारून आंग चोरून कुशीक उबीं आसलीं. उज्याचें जाळ व्हड जावपाक लागलें. खोपीचे चारूय वटेन उज्याच्यो जिबो नाचूंक लागल्यो. कस्तूर मावशेच्या नातवाची पयली किळांच उज्यांतल्यान भायर आयली ती सरशी कस्तूर मावशेन निन्नळून आरड मारली, अग्निभक्ता म्हाका पाव. तिच्या हातांतले खेळणे पयस शेंवटले आनी पडिल्ले कडेनच थरथरपाक लागले. सगळ्यांच्यो किळांची सुरू जाल्यो. आवंडो घेयनासतना अग्निभक्ताचो जीव तानेन गोळाक लागलो. ताका घुंवळशी आयली, चिनारी गेली. ताच्या दोळ्या मुखार गुडूप काळोख दाटलो आनी काळखांत उजवाडाची केणां. तो संभ्रमलो. तीच जात्रा, तेंच होमखण, तोच मळबाक भिडपी उज्याचो जाळ. उजो आपसूक पालून केन्ना इंगळे जातले ताची तो वाट पळयत रावलो. कस्तूर मावशेच्या नातवान निमणी किळाच मारली. देव बरें करूं.